दारबांदोडेचो साखर कारखानो बंद जाले उपरांत नियमीत आणि कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या कामगारांचे हाल जाले। 2014 वर्साच्यान केल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक ना म्हणून कामगारांनी तिडक उक्तायल्या। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न कामगारांनी केला। तेन्ना आतां तरी आमचो विशय चवथीच्या पयलीं सेटल करचो आणि उरिल्ली थकबाकी दिवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या। 16 जुलय 2026 आमची सेक्रेटरीएटान एक मिटींग जाली। आमचे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी IAS ऑफिसर मिस्टर निखिल देसाय, एडमिनिस्ट्रेटर आणि डेप्युटी लेबर कमिशनर आणि डायरेक्टर आणि आमचे दोन्ही युनियन मेळून आमचे सेटलमेंट हो इश्यू असलो जे VRS म्हणटा तो, आणि तेजेर आमकां जी मिटींग जाली तेजेर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आणि एग्रीकल्चर सेक्रेटरीन आमकां एक एश्युरन्स दिले की तुमचे जे कितें डिमांड्स आज मेरेन 2014च्यान ते आज 2026 पर्यंत जे कितें डिमांड्स आसा ते तुमकां आमी कन्सिडर करता आणि तुमचो जाता तितलो बेगीन ऑगस्टा पयलीं सेटलमेंट करता आणि तुमकां आमी हो विशय तुमचो सदांचो विशय बंद करता। दर दिसाचो आमचो पगाराचो जो आमकां त्रास जाता तो सुद्दां हेच्यान फुडें विशय येवचो ना आणि तुमचे सगळे जे डिमांड्स आसा ते आमी तुमचे कंप्लीट करता। आमी तेज्या उपरांत तयारीक लागले आणि आमची सगळी फायल रेडी करून आमी तांकां धाडलेली आसा। पूण आज मेरेन आमकां तेज्या उपरांत कांयच खंयच्यानूच कांय रकाद येयल्लो ना। बरो रिस्पॉन्सूय म्हाका दिसना येता असो, कित्याक खूब तेंप जालो आणि थंड विशय आसा। तर आमी आयज ह्या माध्यमांतून सरकाराक आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विनंती करूंक सोदता की त्यांनी हो विशय जो आसा जो आतां चड लांबणेर न धाडून आमचो विशय हो ताबडतोब सेटल करचो आणि तशेंच जे आमचे कोण आमदार आसा किंवा आनी जो कोण आमचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा जे लिंक आसा ह्या संजीवनी साखर कारखान्याक त्यांनी सुद्दां ह्या विशयाचेर सारको एक गंभीर म्हणजे वर फुटिंगाचेर घालून हो विशय आमचो मोकळो करचो आणि आमकां बरो तेंको दिवचो हे आमी ह्या माध्यमांतून मागता। मी आयज संजीवनीच्या सेटलमेंटा लागून हांगा सगळे आमी कामगार जमलेले आहा। म्हाजी विनंती इतकीच आहा की सरकारा कडेन आमचो जो सेटलमेंटाचो प्रश्न तो बेगीन सोडोवची आणि तशेंच आमचे लोकल आमदार आहा गणेश भाऊ तेजे कडेनूय आमी हो प्रश्न व्हरतले। तेणें बी मातशें आमच्या हे विशयाचेर लक्ष दिवची आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो प्रश्न आमचो बेगीच्या बेगीन चवथी पयलीं सोडोवचो।